Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. 22वा लोकोत्सव जो 6 डिसेंबरा स्टार्ट जातलो आनी 11 डिसेंबरा सोंपतलो तो काणकोण जातलो आनी तुमी पळोवंक शकतात फाटल्यान की तेजी तयारी खूब मोठ्यान चालू आसा. भायर पळोवंक शकतात एक व्हडले आर्क बांदलेले आसा तशेंच भितर खूब स्टेजी नव्यो नव्यो घातलेल्यो आसा आनी तेची स्पेशलिटी म्हळ्यार चडश्यो स्टेजी आसता त्यो शेणाच्यो आसतात. चडशे जे तुमी पळोवंक शकता की चडशे जे प्रिपरेशन आसा ते चडशे लोकल तरेन आसा. चडशे ताका सिमेंटाचो चड यूज ना कांयच ना. ह्या प्रोग्रामाक चीफ गेस्ट आसतली ते देशाचे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी तुमी तशेंच खूब मान्यवर आनीकूय आसतले. गोंयची सबंद पेडणे पासून जी आसा न्ही काणकोण पर्यंत आसा न्ही जे वेगवेगळे फोक नृत्या भितर वेरायटी आसा त्यो सगळ्यो प्रकारच्यो प्रेजेंट हांगा जातल्यो. ही अशा प्रकारची म्हणजे एक कल्चरल क्षेत्रामध्ये आदान प्रदान म्हणजे देशभरांतली कला आणि गोंयभराची कला ही सबंद गोंयची ताज्याय फुडें वचून आसा न्ही की अंदू विशेश करून आमी की काणकोणभर आमी वेगवेगळ्या ठिकाणाचेर म्हणजे पाळोळे बिचार कार्यक्रम चालू आसतले, दुसरे आगोंद बिचार कार्यक्रम चालू आसतले, लोलयें कार्यक्रम चालू आसतले आनी पैंगीण कार्यक्रम अशा म्हणजे ह्या आदर्श कामाक एक 5-6 स्टेजी आसाच. ताज्या भायर ज्यो आसा न्ही की मोठ्या प्रमाणात आसा न्ही 4 ठिकाणाचे वेगवेगळ्या ठिकाणाचे देशभरांतल्यान आयिल्ले कलाकार आसा न्ही जर एखादो मनीस तर हांगा येवपाक शकलो ना जाल्यार तो बिचार किंवा आगोंद भागांतलो कलाकार मनीस आसा न्ही थंय वचून ताणें आपली ते कला संधी पळोवपाक शकतले. अशा 100% लोकांनी ही कला देशभरांतली कला किंवा गोंयभरांची कलेचें आदान प्रदान ह्या लोकोत्सवाच्या माध्यमांतल्यान पळोवची अशा प्रकारचो एक संकल्प आमी घेतलो आसा आनी ती ह्या लोकांची स्पेशलिटी आसा. कितल्यो स्टेजी आसतल्यो आदर्श कामाक सद्याक 6 स्टेजी आसा. 6 स्टेजीर वेगवेगळ्या प्रकारचे कार्यक्रम म्हणजे 4 दीस 8, 9, 10, 11 अशा 6 स्टेजी कार्यक्रम चालू आसतले वेगळ्या ठिकाणी एकाच टायमाचेर. त्या बरोबर सांजच्या टायमाचेर म्हणजे 7 उपरांत जे आसा न्ही की आगोंद बिचार तशेंच पाळोळें बिचार तशें पैंगीण आनी लोलयें अशा वेगळ्या ठिकाणचेर 4 ठिकाणाचेर कार्यक्रम जे आसा 7 ते 9 पर्यंत जे आसा लोकांनी विविध ज्यो स्पर्धांतल्यो कला आसल्यो त्यो पळोवपाची संदी आसा आनी तांकां थंय अवेलेबल आसतात. हो जो स्पॉट आसा न्ही एडवेंचर एक्टिविटीचो स्पॉट म्हणजे रोपान ह्या झाडाच्यान 4 झाडाचे वतले म्हणजे लोक बार आसतले बारा वयल्यान चलपाचें की बाकी एक 2-4 प्रकार हांगा एडवेंचर एक्टिविटी आसा. प्लस थंय मदीं जें आसा म्हणजे झाडां आसा न्ही त्या झाडांचेर एक 3-4 प्रकार आसा. म्हणजे ज्या कोणाक एडवेंचर एक्टिविटी करपा आसा तर ती तो हांगा निश्चंक करपाक शकता. हांगा हें उदक आज जर दिसलें सकयल बंदार फुगयता आनी सबंद तुडुंब भरलेलें आसता म्हणजे लोकांक एक हो इवेंट करपाक एक क्युरियोसिटी आसा म्हणजे खूब मोठ्या प्रचंड गर्दी आसता. एखाद्या स्पोर्ट्स इवेंटाक जर गुंग जाला आसा जाल्यार ती तो वरभर 1.5 वर थंयच वता. एखाद्या मेन स्टेजीर जर एखादे इवेंट चालू आसत जायत न्ही त्यो तितले तर हें आसत न्ही ते इफेक्टीव आनी ताका आवडटे आसत जायत न्ही परत थंय 1-2 तास थंय उडयता. म्हणजे एक मनशाक हांगा ताका 2-2 दीस तरी लागतले हें सगळें एन्जॉय करपा खातीर. म्हणजे तो आज जर तागे सारकें जालें नासता न्ही परत फाल्यां येता तो परत कळ्ळें म्हणजे एक दिसान धांवपा विशय न्ही हो सगळें. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.